खेड रत्नागिरीच्या पोफळकर फॅमिलीतली 13 जाणां बुधवार दिसा सकाळी कळंगूट दर्यावेळेर कांय वेळा खातीर आयिल्लीं. अर्द पाऊण वर बोटिंग करून फुडें तिरुपतीक वचपाचो तांचो प्लान आशिल्लो. मात मनरिजवणीची ही ट्रीप हे फॅमिलीक सामकी म्हारग पडली. बुधवारा सकाळी कळंगूट दर्यांत प्रवाशांक घेवन गेल्ली ही बोट ओव्हरलोडाक लागून उमथली आनी हे घडणुकेंत सूर्यकांत पोफळकर सोंपलो. जाल्यार ताच्या 5 वर्सांच्या पुता सयत हेर 5 जाणांची भलायकी गंभीर आसा. बोट मालक एंथनी कुतिनोन केल्ल्या दाव्या प्रमाण बोटींत 13 जाण आशिल्ले. आणि बोटीन 10+2 एकलो हेल्पर आसलो आमचो आनी एकलो ड्रायव्हर आसलो चलयता पळय तो. मात भायर पडिल्ल्या सूर्यकांत पोफळकराच्या घरकान्नीन सांगिल्ले प्रमाण बोटींत 25 प्रवाशी आशिल्ले खंय. या घडणुके आदींचे बोटींतले व्हिडिओ आणि फोटो मुखार आयल्यात. बोटीमध्ये किती जण होते? 25-26 जण होते. ओके. आमचे घरचे 13 फॅमिली बाकी दुसरे होते. बोटींत खरें म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक व्हरपाक परवानगी ना. मात कुतिनो सांगता ते प्रमाण फामिलीन खंय भुरग्यांक व्हरपाचो आग्रो धरलो. जाल्यार सारिका पोफळकर सांगता ते प्रमाण भुरग्यांक परवानगी ना म्हण तांकां सांगूं ना आनी जॅकेटां दिता म्हण सांगून लेगीत भुरग्यांक जॅकेट दिलें ना. पण अशे धाकटी भुरगीं बोटीन घेवप हे योग्य आसा हे? तुमी सेफ्टी म्हणून कितें घेयना तोच भुरगो ते फॅमिली वांगडा आसलो. ते फॅमिली म्हणून आमच्या भुरग्याक आमच्या वांगडा व्हरोंकूच जाय. आमी एक्चुअली भुरग्यांक घेयना तो म्हणून आमी भुरग्याक व्हरता आमच्या वांगडा. अच्छा. हय ताका लागून तो घेवन गेलो कस्टमर. तुम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं की छोट्या मुलांना अलाउड नाही म्हणून? नाही, ते बोले आम्ही छोट्या मुलांना बोटीमध्ये जॅकेट देऊ, पण आम्ही बोटीमध्ये गेलो त्यांनी जॅकेट दिले नाही आम्हाला. कोणालाच दिलं नाही म्हणजे आम्हाला ते छोट्या मुलांना नाही दिलं. बोट बंद पडपाविशीं लेगीत बोटवालो आनी पोफळकार फामील वेगवेगळेंच कितें सांगता. बोट वयता आसतना ती मात एक इंजीन फाल्लें आनी बोट टर्न जाली. टर्न जायना फुडें तेन्ना तेजेर वोसाड बसली आनी ती बोट टर्न जाली तितून. आनी तेन्नाच मागीर सगलो आमचो क्रू धांवलो. मागीर आमी सगळे धांवले. तिका म्हणसर पत्तिता म्हणसर मातशें कोण थोडे लोक उदक पियेले. आम्ही बोटीमध्ये बसलो आणि थोडा वेळ गेलो पुढे. ते पहिली लाट आली बोटी पुढे. अजून थोडे पुढे गेलो तर अजून थोडीशी अशी कुशी म्हणजे पूर्ण असं बॅलन्स होत नव्हता बोटीचा. अजून पुढे गेलो पूर्ण मोठी लाट आली मग बोट पडली. घडणुकेत निष्काळजीपणा खातीर बोट ऑपरेटर आनी हेल्पराक अटक केल्या. बोट मालकाकूय अटक जातली खंय. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान बोटीचें लायसन्स सस्पेंड केलां. थळावो आमदार मायकल लोबोन घडणूक थळाची पळोवणी केली. असो फुडें आनीक इन्सिडंट जावचो न्हू अशें आख्खे संवसाराक वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहा. बरो वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहा. सो थिंगा सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स मारलेले आहा बोर्डाचेर. ते हिंगासर जावचे आमच्या गोंयान म्हणून आमी आयज येयल्या. ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूय सांगता हांव, कॅप्टन ऑफ पोर्टाकूय सांगता हांव, यू ऑल शूड सी दॅट बिफोर दे स्टार्ट द सीजन स्टार्ट्स तुमी येवन चॅक करूंक जाय तेंचो कावंटर आनी ते बोर्ड आहा वो ना ते. रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते.